हे कसं गो तू खाऊन खाऊन कितले थोरो जाऊन गेला. माय कोण सून कोण म्हण कळना तशी जाऊन गेला तू. लास्ट एपिसोड अंतू बालू मम्माला अम्मा म्हणरी पतोळ माईले माई जयंती माई म्हणून त्यांनी आता घरकडे आयलेंती. त्यांनी एक विषय सांगितला असा तर कसं म्हणरी पातळ माई तू थोडं जल्दी कोण माई कोण सून कोण म्हण कळना म्हण सांगलं. त्याची निमित्त पातळी मायेक मस्त बेजार झाला. तशी कोण ती कसं करता म्हणून आम्ही आईच्या एपिसोडान पळया. हंगस को तू हांव तुका पुराकडे सोदिले ये म्हाका एक लोट च्या खोन दी गो मस्त मात्ते दुखता असा. हां जायत माये कोण नडता कशी तुगेल काम आनी जाल्ला नवा नुस्ते बशी बदलची के हेकड तेकड भोव इतले थोरो जाल्ला म्हळ्यार माय कोण सून कोण म्हणू कळना. हां उडगासू म्हाका च्यान तूं साखर घाल नाका फुडें म्हाका शुगर आसा चड जातालें. काली म्हाका आमणी चायलाली सपनान तूं पाप कसं करतस की कसं की च्या हाडला घे येते. अय्यो देवा हें कसं गो हाका कोणी च्या म्हणटा बे तुका साखर घाल नाका म्हणलें तूं पळयल्यार च्या पलो घाल नी की म्हणू अशी कशी पिवची हांवें. घे गो म्हाका नाकी हें आमणी कितले लायक करता गो तसवा पाप ती तिका थंय भारी कश्ट जाले रीची रांदप मात्र कितले लायक करता गो तसवे ती. होय बे माये तशेले तुम्ही ಸ್ವಲ್ಪ दिवस थंय राबून येवय तशेले तुम्ही गडबडी केली की म्हणू. पळ तुका हांव आयले रे दायना की म्हणू म्हाका थंय राब म्हणटा असं नव्हे तूं. हांव मेगेल पुत्ताल घरकड आयलें पुत्ताल तोंड पळोवन आयलेलें मेगेल धुवेल वयर जाळ की म्हण हिका धुवेल बगे हुगळिलें पुरो कसाने सांगान अशी कशी गेली पळती कितले सोक्कू हिका. कसन माये उलयना जाल्यार सोक्कू म्हणटा ती उलयल्यार कशी उलयत पळय म्हणटा ती. हांव कसन करता म्हण तुमी सांगात हांव तशी करता. तुका हांव उलयलें पुरो सम कान दिवन आयकुचें काम की म्हणून नेवे विंगड काम करी वस. हां अम्मा चा पिल्लो मागीर. हो बालू आयलवे पुता ना रे चा कसा पिवचे तुगेल बायलेक एक चा कोरनी म्हणल्यार चाव का म्हणून चा पलो रे घाल नाशें करून हाड दिला कशी पिवची माराया. तू ही गेलो तू कशी असते की ना मू ती लायक करता म्हज्या कसन लायक की कसं की रे म्हाका मात्र तशी करून हाड दिला की म्हणू थिक म्हाका पळयले रे दायना. होय बा हांव ते कसं म्हूण नेम घेता तेगेले की. हे पत्तोळी अम्मा कसं गो चा समजाय न्ही म्हूण सांगतास तूं सम कर न्ही वा. तशी काही नाही तर हांव डेली करची म्हण केट केला आधी ते नव चापलो तशी कुंची के चड उंडल की म्हणू. हो तितलेंच वा जायत म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ काम आसा हांव रूमांत आसता म्हाका एक चा हाड दी. हां जायता हाड दिता. सरळा सरळा हां पातळ माई येत येत निदलल गो सॉरी जायता. हो होड नाही माये अशी बोर जात म्हणजे के वेळ निदलले तुम्ही मागीर अप्रूप ह्या सायड काय ना गो अशी वॉकिंग करता आशिल्ली तशी तुमगेल घरकडे आयले. बैसा माये कसन माई वॉकिंग करूक सुरू केली ती. काय ना गो मागीर माय आयला नवा तीन केन्नाय सांगचे तू थोरो जाला माय कोण सून कोण म्हण कळना तिके सपूरता म्हण सांगता आसाची तश तिकूनच हांव वॉकिंग करता आसा. तें आयकून म्हाका मस्त बेजार जाला गो सरळा कसन करचें म्हण कळना कितलें वॉकिंग केल्ले वरां हांव सपूर जाताना हांव कसं करचें सांग तूं. ताक्क वे माये ताक्क सकट बेजार करून घेवं नाका ती सांगू तसं मागीर बामणान म्हाका एक स्मार्ट वॉच दिला. थांब तूं माये आमगेलें हार्ट बीट कितलें आसा आमनी चमकल्यार कितले स्टेप्स चमकला कितले कॅलरी बर्न जाला पुरे दाखयता माये. तुमी वरे तें एक घेया ती
मागीर ते घालून तुमी चमकले रे तुमकां तांत कळटा कितले तुमी स्टेप्स चमकले ती म्हण ताजे प्रकार तुमगेले वेट बरें उणें जाता मागीर हो होय वा जाल्यार रे म्हाका त्या सकाळा कशी वतू का म्हण पुरो कळना मुगो सरळा अयो तांत कसं ना माये तें एक दिवस ये ती हांव सेट करून दिता जाल्यार ताजे मोल चिक्के चड माये बालू मामाक सांगात कशी निमगूच हांव तांगे लागीं आतां हांव सांगील आयडिया करात माये तुमकां खंडीत वाच मेळटा जायत गो सरळा हांगा घेवन म्हाका मस्त समाधान जालें हांव आत्तां घरकडे वचूं न्हू तूं सांगील म्हणके करता जायत हांव आनी येवचें वा जायत माये हांनी न्हिदोन आसाचे हांव आतां सरळान म्हाका एक आयडिया दिला तशीच सांगता येतें येतें न्हिदली न्ही तूं ना गो हांव खेळटास तुका बोश कसं की दावका की म्हण ना ताकाची पॉलिश करतास येतें येतें म्हगेल बर्थडे आयिल्लो ना मा हां होय मुगा आयल्या बर्थडे कसं जालें हॅपी बर्थडे तितलेंच वा आनी कसं ना मा म्हाका आनी कसं जाय गो तुका सांग येतें म्हाका एक डेली पळत तसलें वर्सभर म्हाका ताजे उपयोग जावका तसलें एक गिफ्ट दिता बा डेली पळो का वर्सभर न उपयोग दो का कसं ना बा तें कसं नासता बा तसलो वस्तू साबून वा साबून उपयोग जाता होई तशें म्हणून डेली हांव ताका पळोवन बशें जाता वा हो त्या नाही वा जाल्यार आनी कसं नासच्या पुरो बा हां कळ्ळें म्हाका कळ्ळें डेली पळत तसलें वर्सभर न उपयोग दो तसलें कन्नडी ना वा कन्नडी नाही तें आमगेले घरकडे आसना वा आनी कसं लाका त्या नाही वा आनी कसं ना बा राब आलोचन करता खंय नासचें पुरो डेली पळो का वर्सभर न उपयोग दो का हां कळ्ळें कॅलेंडर तू कॅलेंडर जाय ना वा अय्यो तें नाही तें कॅलेंडर घेवन हांव कसं करचें आसना वा घरकडे म्हाका कळटा ना मरा ती कसं म्हूण तुमचें सांग येतें हांव तरस ना मा तिगे सपूर जाल्यार कितलें चंद दिसता ना मा तुमकां तुमगेले बायल स्मार्ट जावका म्हण दिसना मा ताकाची म्हाका एक स्मार्ट वॉच काडून दिता वा कसं न्ही स्मार्ट वॉच वा त्या पुरो मस्त कॉस्टली मुगो कांय ना कॉस्टली ना कांय ना तें कशें की तुमी तें अमेझॉन हाडटा ना वा तांत पळय येता तांत तिगे उणेर मेळटा 2000 भितर आसा कशी आमगेले घरा यजमानी दुड्ड तुमकां मेळटा ना वा तांत तुमी घेयात मागीर जायत कसं म्हूण हांव पळयता तूं वसत हें ಬಹುಶ ಕಾಣ್ಕಿ ತಿಗೆಲ್ ಮತ್ತೆಂತೂ ಪೀಳ್ಳ ನೀದಲ್ಲರ ಹಿಕ್ಕ हें पुरो कळना पयर वरे कसं की झाड काडून दी म्हणटा आशिल्ली बर्थडेक आज पुरो होड्डोड्ड निमगे तासो स्मार्ट वॉच काय हें कोणाल की विंगडालें हेंच काम आसो होडणे तिका बर्थडेक म्हणून हांव कसं न्ही दिल्लेलें ना हें न्ही परपुणी तिके कसं न्ही तरी दिला म्हणगे जाता हां जालें ऑर्डर केलें फास्ट डिलिव्हरी काही फाल्लेच येता आमगेले आयचे एपिसोडाचे क्वेश्चन भाषेक संबंधान आसा आमगेले कोंकणी भाषेक तुमकां ಗೊತ್ತಾशिल्लें म्हणके विंगड ರೀಜನ್ ಅಂತೂ ವಿಂಗಡ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ವಿಂಗಡ್ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ ಕೆಲವು ಕಡೆನ ವಿಂಗಡ್ ಶಬ್द वरे आस आतां उदाहರಣೆ दिवकदला ರೀ आतां ಕೆಲವು कडेन हांव थंय गेल्लो म्हूण सांगता ती आनी ಕೆಲವು कडेन हांव थंय वता म्हणटा ती आनी ಕೆಲವು कडेन हांव थंय चमकलो म्हणटा ती तशें देखून आमगेले आईचे टास्क कसन म्हळ्यार तुम्ही आईचे आमगेले व्हिडिओ दाखोवन खंयचेय तरी एक वर्ड पिक करून ते तुमगेले थंयचे लोकल कोंकणीन तूं कशी उलयता ती म्हणून कमेंट सेक्शनान तूं आनीक 2 दिवस भितर घालाची तुमकां आमगेले आईचे व्हिडिओ इश्ट जाले म्हण जाल्यार एक लायक बटन वचयाची तशेंच कोण पत्तोळी माय यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करनी तांणी आत्तू वचून सबस्क्रायब कराती आनी थंयची लग्गे आशिल्लें एक बेल आयकॉन वतयाची जायत आमी नेक्स्ट व्हिडिओन मेळटाची धन्यवाद.